फाटले 2-3 वर्सां रस्ते हॉटमिक्स करूं शकले ना। ताका कारणां वेगवेगळी आसा। तातूंत कोविड आसत किंवा जी कामां हाती घेतल्या खास करून सिवरेजीची ती कामां कंप्लीट जावपा खातीर काही काळ रावचो पडलो। पूण ही सगळी रस्त्याची कामां आमच्या आमदारान हाती घेतल्या। चडशे टेंडर्स पब्लीश जाल्या आनी येता त्या नोव्हेंबर पासून प्रत्येक पंचायतीन ही हॉटमिक्स कामां चालू जातली। अंडरग्राउंड केबलिंग फाटींच आमी तळुल्या ह्या भागांत मेन आमचो उणीर फिडराचे अंडरग्राउंड केबलिंगाचो फावंडेशन स्टोन घातला आनी येता त्या ऑक्टोबर पासून हें काम सुरवात जातली आनी वाडी तळावली उणीर ते 2 काम आनी दुर्बाट पंचायत हातूंतले सगळे अंडरग्राउंड केबलिंग आमी हातीन घेतला। ते फेब्रुवारी पर्यंतच सोंपतले। त्याच बरोबर इतर जे पंचायती आसा ताजें काम टेंडरिंगा पयलीं जे एस्टिमेशन जाता ताजें काम चालू केलां आनी नक्कीच बेगिनात बेगीन हें करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। मडकय मतदारसंघांत जो एम्प्लॉयमेंट विशय आसा ताजोय आमदारान ताजी योग्य अशें प्लॅनिंग केलां। मडकय मतदारसंघांत 2 इंडस्ट्रियल एस्टेट येता, कुंडय आनी मडकय। हातूंत ज्यो एम्प्लॉयमेंट जनरेटींग इंडस्ट्रीज आसा तांकां प्रोत्साहन दिवपाक तांकां जी कितें मदत लागता किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, रोड्स आसूं किंवा इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता तोय दिवपाचें प्लॅनिंग जे इंडस्ट्रीज जर मुखार येता जाल्यार तांकां दिवपाचो प्रयत्न आमचो आमदार करतलो, हातूंत मात्तूय दुबाव ना।